जून सुको घालेल्या उपरांत पावसान जुलय सावन बरोच नेट धरलो. फाटले 2 दीस मातसो विसव घेतल्या उपरांत राती सावन परत उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जाली. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन उदक तुंबले. कितलेशेच कडेन लायटीच्या वायरींचेर झाडां पडून लुकसाण जालें. कांय कडेन रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान येरादारी आडखून उरिल्ली. अकस्मात एक वार येयलो, चड वार येयलो आनी अकस्मात गोंद सारखे ते हांबे मोडले आनी आमगे पत्रे आसले ते सगळे सकला पडले. शेड आख्खी सकल आख्खी शेड कंप्लीट शेड सकल पडली. कितें कोणाक इंजर्ड बी कितें ना जाला? इंजर्ड जाल ना. बायल आसली मुगेली वयर थिंगा कपडे सुकोवंक घाललो ते एक मातशे सालवार जाले. काय लागलं ना डॅमेज कांय जाल हेका मनशाक कांय जाल ना. मागीर ही सामकी आतां रस्त्यार पडली. हे सगळे रस्त्यार पडला, खांब्याल लायटी डॅमेज जाल्या आनी म्हाका एक 4-5 लाखाची लॉस नुकसाण जाला. मोठ्या प्रमाणात झाड मोडून पडला. माझी फाटल्यान पळयता की आनी ते हांगा लायटीच्या पोलाचेर पडलेले आसा. तेन्ना हांगा शिगांव भागान लायट सुद्दां गुल जाल्ली आसा. लायट ना, उदक ना, शिगांव भागान अशी अवस्था जाल्ली आसा. दाबाळ ते फोण्या जे रोडान वयता ते रोडान एक उन्नया न्हंय लागता. ते नदीक पूर येयले कारणान जो निरंकालचो जो रोड आसा तो सगळो पाण्या खाली गेल्लो आसा. ते वटेन वाहतूक जी आसा दाबाळ टू फोंडा ती टोटली बंद जाल्ली आसा आनी सगळो रस्तो रातच्यान हांगा उदका पोंदा आसा. पावस पडला म्हणजे ऑल ओव्हर गोंयान जवळपास 26 कडेन मेळून एवरेज 100 mm पावस हो फाटले 24 वरांत पडलेलो आसा. तसोच आयज सुद्दां पावस नेटान चालू आसा. सो IMDन एक सूचना दिला की आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस रेड अलर्ट जाहीर केल्लेले आसा अख्ख्या गोंयभर. आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस रेड अलर्ट आसा. ताचे फुडले दीस आसा ते ऑरेंज अलर्ट आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.